18 तारीख ते 22 तारीख असे एक आठवड्याचे म्हणजे 5 वर्किंग डेज त्यांच्यानी स्पेशल सेशन आपयल्लें आसा आनी तातूंत कांय स्पेशल बिझनस त्याच्या भितर जातले. आतां वेगवेगळी चर्चा आसा पण अजून पर्यंत ऑफिशियली कितें आसतलें ताचे भितर बिलां कितें आसतलीं तेचें इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अजून येवना. पण आमी पेपराचेर वेगवेगळ्या हाचेर एक जाता की 1 नेशन 1 इलेक्शन वगैरे वगैरे पण अजून ऑफिशियली कारण आमकां जे येतात इन्फॉर्मेशन ते अजून आमकां हें इन्फॉर्मेशन कांय येवना. पूण 1 नेशन 1 इलेक्शन जावप एक गरजेचें कशें तुमकां दिसता? डेफिनेटली कशें आसा की आमी जर पळयलें जाल्यार देशभरा भितर सबंद देशान इलेक्शनां ही कंटिन्यू चालूच आसतात. म्हणजे आमी पळयतात की केन्ना तरी ह्या स्टेटीचें इलेक्शन केन्ना दुसऱ्या स्टेटीचें इलेक्शन मागीर पार्लिमेंटरी इलेक्शन कारण सुरवातीक सगळें इलेक्शना बरोबर जातालें पण मागीर जाता कशें की कंटिन्यू कोड ऑफ कंडक्ट जे आसा ते लागू जायत उरतात. एक्चुअल वर्किंग जें आसा तें वर्किंग करपाक तितलो वेळूय मेळना आनी एका टायमार जातकच खर्चाच्या दृश्टीन आनी बाकी हातूंतल्यान तें बरें आसा अशें म्हाका दिसता.